देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. तुमी सगळीं कशीं आसात? देवाच्या कृपेन आमकां सांगाता हाडला. सगळ्या संवसारार तुमी खंयसर आसल्यार हांव हांगासर दैव कलरेत्र मंदिरांत आसा. तुमी हांगासर येवन पावतात आनी आमी तुमच्या लागीं वचून पावता. सांगाता मेळोन बोपय सक्रामेंताचें आराधन करया. बोपय सक्रामेंतांत हाजर आसच्या समया जेजूतय सर सर्गीची आशिर्वादां आमी जोड घेवया. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां हातूंत कंतर नंबर K10 काडया. पेज नंबर 153 153 K11 K11 आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन ह्या गिता सवे समया जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या आराधनाचो धुवर सर्गी देवाच्या सिंहासना मुखार पावली. पवित्रात्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय
हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या वसरांत 22व्या बोलीर आमी जिवंत जेरुसलेमाक लागीं सरल्या. ह्या बोपय सक्रामेंतांत मोगाचें न्हू सर पदवीदार देव खरोच हजर आसा. देव बाप समी जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मा संपूर्ण तरान एक कोटीत ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर आसात. देव हजर जाता मोगाचें न्हू मोरी माय सांत भक्त आंज बडवे सर्गीचो दळ बारस हांगासर हजर जाता. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी रक्त तामासाच्या दोळ्यांनी मोगाचें न्हू केवल हांगासर आसचे मॉन्स्ट्रन्स आनी हांगासर असो येवकरिस्त आमी पळोवंक शकता. पूण मोगाचें न्हू आमच्या आध्यात्मीक दोळ्यांनी आमी सर्गीचो दळ बारस पळोवंक शकता. देवाचें हाजरपण मरियमेचें हाजरपण सांत भक्तांचें हाजरपण देवदूतांचें हाजरपण सर्गींच्या त्या भगवंत दादल्या स्त्रियांचें हाजरपण आमी अनुभव करूंक शकता. त्या सर्गींच्या दळबारा सवय मेळोन निरंतरी मोगाचें आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. इजया प्रवादी मागण्यार आसतना ध्यानार आसतना एका स्परा ताका सर्गीचो अनुभव जालो. ताका सेराफीम दिसले श्रेश्ठ आंज बडवे थंयसर दिसले. त्या आंज बडव्यांनी देवाच्या सिंहासना मुखार धूम सोडोवचो आनी गायन करचें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवची. ताका आयकलो सर्गीचो तो वर्तो आवाज गायनाचो आवाज पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका छेच. मोगाचें न्हू आमी त्या सर्गीचो अनुभव आमी जोडया. संवसाराक आमी विसरया थोडो वेळ. लेट अस फॉरगेट अबाउट द होल वर्ल्ड अँड लेट अस कॉन्सन्ट्रेट ऑन द हेवनली वर्ल्ड. ज्या सर्गींच्या जिविता देवान म्हाका तुका आपोवणें दिलां त्या सर्गींच्या दर्शनांत आमी प्रवेश जावया. हांजे बडव्यांचो वेळ मेळोन सर्गींच्या दळबाराचो वेळ मेळोन देवाक निरंतरी अर्घ आनी होगलाप दिवया. दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितांत H24 पेज नंबर 84 आमी काडया. प्लीज टेक पेज नंबर 84 84 ऐसी 4 H24. देवा बापाक महिमा जेजू सोमयाक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा निरंतरी आमी गावया. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारां व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारां देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. मोगामाय पासान खऱ्या भावार्था मोगामाय पासान खऱ्या भावार्था जेजू सोम्याक होगळी कुसन करया महिमा. जेजू सोम्याक होगळी कुसन करया महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा.
संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्या खरसून आम्ही देवया महिमा पवित्रात्म्या खरसून आम्ही देवया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा ती एक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा ती एक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा ती एक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा ती एक देवाक महिमा हालेलुया 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 निरंतर देवाला घेऊया तुमच्या संत वत्राने देवाला घेऊया तुमच्या कष्ट देवा असला तुमची विरांत तुमच्या काळजाचे सर अत्रे तुमच्या मदतीचे सर येऊ सर तुमच्या चिंता सर तुमची खुशी सर तुमची आशा अत्रे सगळं देवा मग मगाची मनशा गावात संरक्षण बसत त्यांच्या सुरक्षे बसत मागा त्यांच्या बऱ्या भलायकी बसत मागा बऱ्या काम मिळच्या खातीर मागा शांती समाधान खातीर मागा सगळ्या संसाराच्या देवाची दया आणि काकू देवाने आमच्या खातीर मागा निरंतरी मागा मागा आणि तुमका मेळटले भावार्थान मागा जे कितें तुमी मागन आसात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्मान आनी देव तो तें तुमकां फावो करतलो हालेलुया 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 स्तुति तुका पवित्र हालेलुया 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 भोव सक्रामेंत हांव जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता आनी तो म्हाका तुका म्हणटा हांवूच तो सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो जो कोण म्हज्या सरशी येता तो केदींच भुकेवंच ना जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवंच ना सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो उंडो म्हळ्यार मोगाच्यान आमी जाणाव खाण खाणाची वस्त आमकां भोव गरजेची आमच्या कुडीक खाण ना जाल्यार आमी भुकेता पिवन ना जाल्यार ताण येता जर तर आमकां खाण आनी पिवन ना जाल्यार आमी भुकेल्या आनी आमी ताणेल्या जाल्यार आमी अस्कस जाता आमकां दोळ्यांक काळोख येता आमकां पुरो जाता आमच्या कुडीचे विश्वे अस्कस जातात आमकां चलोंक जायना तकली गुंता आनी आमी पडता आमी पिडेस्त आमी मरता भुकेल्लो मनीस वळवळटा ताणेलो मनीस ताचो ताळो सुकता वर्ते भानपास तांकां जाता आनी आमकां खाणाची आनी पिवानाची गरज आसा जेजू ह्या खाणाचो आनी पिवानाचो संकेत गुर्तू घेता आनी म्हणटा हांवूच तो सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो जिवो मोगाच्यान आमी खंयची खाणाची वस्त घेता आसतना हाडून येता आसतना खाता आसतना ती जिवी आसल्यार आमकां भारी संतोश वी वॉन्ट फ्रेश वेजिटेबल्स वी वॉन्ट फ्रेश फ्रुट्स वी वॉन्ट फ्रेश फूड आतांच तयार केल्लें जेवण आतांच तोटांत आयलेली ती तरकारी सब्जी रुखार्थान काडिल्ले फ्रेश फळ वस्तू आमी आशेता कित्याक आतां तो जीव आसा जाय खाणाक पिवानाक योग्य जावन आसा जाय मोगाच्यान आमी आशेना बेळशेल्लें पाड जाल्लें कुसल्लें
मेळिल्लें किडी जाल्लें खावंक अयोग्य आशिल्लें पिवंक अयोग्य आशिल्लें कालुशीत भरसिल्लें मोगाचें आमकां नाका आमकां जाय नितळ निर्मळ रुचीक फ्रेश जिवें जेवण काण आनी जेजू म्हाका तुका म्हणटा हांवूच तो जिवो उंडो म्हणजे तांतू आसा जिवीत बोबूय सक्रामेंता लागीं आयिल्ल्या वेळार मोगाचें नांव हर एक फावटी नव्यान मोगाचें नांव देवाचें आशिर्वाद आमी अनुभव करता हर एका दिसा दैवी कलो रेतीन मंदिरान भोवपळी सक्रामेंताचें आराधना हांगासर चलता सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागता मोगाचें नांव हर दिसा हर संदर्भार नवे नवे अजापां विजमितां असर्या महत्कार्यां देव करता बॉम्बेंत एकलो भाव ताच्या पत्नी संगे ताका HIV एड्स आसा पूण तांकां भुरगीं आसा भुरग्यां HIV एड्स ना तांकां COVID-19 जावन आस्पत्रेक गेलीं डाक्टरान म्हळें तुमकां HIV एड्स आसल्यार आनी ताचे वयर कोरोना व्हायरस जाल्यार गूण जावंक साध्य सबार जाणांनी सांगले प्रकार मोगाच्यान तांणी उतरांनी सांगून जाल्यार तांकां भोगलेंकय आनी तुमी मरणाक तयार करा पूण ती देवाचेर पाती येता जेजूचेर पाती येता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना ही तांची उतरां हें तांचें गायन सर्वेस्पराची दया आनी मोग सदां काळ म्हाका सांगात दितली हांव सर्वेस्पराच्या घरी सदां काळ जियेतलो ही उतरां सदांच काळजा मनांत ती जिवी आसली ती उसारतली आनी मोगाच्यान ती पाती येतली तांकां त्या वेंटिलेटराचेर गेल्ल्या वेळार ICUंत आसल्या वेळार तांकां सबार फावटी भोगलें ती मरतात हांगासर मोगाच्यान तांणी फोन केल्लें जावन ICUंत जावन फादर म्हाका आमच्या खातीर देवान मोगाच्यान तांकां संपूर्ण तरान निवारलें बऱ्या भलायकेन घरा आयल्यान बऱ्या भलायकेन आपल्या भुरग्यां सांगात आतां जीवन आसा देवाक जावं अर्घ आनी होकळा प्रेज द लॉर्ड हांगासरच मंगळूरचें कुटुंब घोव बायल आनी दोगां जाणां चेडवां भुरगीं तांकां कोरोना व्हायरस आयलें आस्पत्रेक गेलीं थंय धांवन आस्पत्रेंत वचून फोन करतात म्हाका फादर म्हण हांगासर आमी मागयल्लें देवान आयका चिंतनांतल्या बरी मोगाचें न्हू थंयसर कॅनडांत आसलीं काम नातलीं ह्या दिसांनी काम मेळना पूण मोगाचें न्हू हांगासर मागल्या वरवीं तांकां देवान काम फाव केलां विळापाच्या बुकान 3ऱ्या वसरान 22व्या आनी 23व्या वडीर आमी वाचता लॅमेंटेशन्स चॅप्टर 3 वर्स 22 and 23 सर्वेस्पराचो मोग सर्वेस्पराची दया ससनाक बाळटा हर सकाळीं ती नवी नव्यान मोगाच्यान देवाचो मोग आमी अनुभव करता देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो म्हणटा आसतना मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत हांवें वाचल्या प्रकार 3 तरांच्या उंड्या विशयांत हांवें वाचलां ह्या नियाळाक येतात म्हाका एक जावन आसा दुखाचो उंडो दुसरो बेखमीर उंडो तिसरो जावन आसा कश्टांचो उंडो ब्रेड ऑफ अफ्लिक्शन अनलेवन्ड ब्रेड ब्रेड ऑफ एडवर्सिटी आमच्या जिवितांत मोगाच्यान हे तिनी उंडे आमी अनुभव करता दुखांचो उंडो इस्रायल परचेक परतून दुखांच्या उंड्याचो अनुभव जालो इजिप्तांत आसतना दुखांचो उंडो थंयच्या लोकांनी तांकां गुलाम केलें धनयांनी तांकां सरसरीत मारलें पांयांत खोटायलें खावंक जेवंक सारकें दिवंक ना दीस आनी रात 26 वरां घळयलें बायल्या भुरग्यांक तावन तांकां पयस केलें ल्हाना भुरग्यांक सयत लगाड काडलें मालगाड्या भुरग्यांक चरक्या भुरग्यांक तांच्या स्त्रियांचेर जुलूम केलो तांकां सारकें खावंक जेवंक दिवंक ना सारकें न्हिदोवंक दिवंक ना तांकां तांची म्हणली घरां करूंक जागो करूंक दिलें ना असल्या दुखांचो उंडो मोगाच्यान तांणी केलो तांणी जेवलीं जाल्यार मोगाच्यान तांकां संतोश नातलो एक कुटुंब रडोन म्हाका म्हणटा त्या घरांत बापायक कोरोना व्हायरस नाती ल्हानशे भुरग्याक कोरोना व्हायरस अमेरिकांत आसा थंयसर ताका कोरोना व्हायरस आयला ताच्या घोवाक काम ना ती भुरगीं ल्हान कश्ट जातात पुताचें काम गेलां आनी सून गांवांत आसा तिकाय ताप येता कुडींत बरी भलायकी ना कशें तांकां खाण जेवण रुसत मोगाचें न्हू असल्या वेळार जिविताचो उंडो स्वामी जेजू म्हणटा येया म्हज्या सरशी आनी मुखार तुमी भुकवचे नात म्हजेर सत्म ना तुमी ताणेवचे नात मोगाचें न्हू स्वामी जेजू लागीं येता आसतना मोगाच्यान आमची भूक थांबता संवसारी भूक थांबता
आमची संवसारी तान भक्ता सर्गींचे आशिर्वादां करपा आमचे देवान येतात. जेजून व्हड एक अजाप केलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी 5,000चे चड लोकांक ताणें वाडलें. तितल्यार लोक सगळो अजाप जावन विचमीत जावन धांवन आयलो चाराय कुशीन धांवन आनी जेजूक तांणी राय करूंक सोदलें. तितल्यार मोगाच्यान जेजू तांच्या मदलो सुकून काडून चलता चलता जेजू मोगाच्यान सर्ग सोडून संवसाराक आयिल्लो मनशां सांगता जियोनच्या. पूण मनशां मदलो तो पयस केलो. कित्याक संवसारी मनशांनी ताका संवसारी राय करूंक पडयलें. मोगाच्यान तो संवसारी राय जावंक आशेना. तो आमच्या काळजाचो राय जावंक आशेता. तुज्या काळजाचो राय जावंक आशेता. जिविताचो उंडो जावंक तो आशेता. तुवें आनी हांवें ताका खायजय म्हूण तो आशेता. हांवें आनी तुवें ताका खावचें म्हळ्यार ताका हांवें आनी तुवें संपूर्ण तरान म्हजो करून घेवचें. आमचें मांस आनी रगत करून घेवचें. आमचें जिवीत करून घेवचें. आमचें थंय एक जावंक आशेता. कित्याक आनी हांवें आनी तुवें समया थंय एक जायचें. जाल्यार केदो व्हडलो जिवीत असो दुखांचो उंडो तुज्या जिवितांत आसल्यार तुका कांयच बाधक जायना. इस्रायल परजेक देवान तांबड्या दर्यांतल्यान उतरायशें गेलें. 6 लाखाचे चड इस्रायल लोक आसलो. मोर दॅन 6 लाख पीपल. तुमी चिंते तांबडो दर्यो कितलो गुंड आसलो. लगभग 100 फीट गुंड आसलो. म्हळ्यार दर्यो विंगड करतना लगभग 100 फीट उबारे वणदी बरी उदक उबें रावलें. लगभग 10 माळयांच्या घरांत तितलें उदक दोनी कुशीन वणदी बरी उबें रावलें. मात न्ही मोदें जर तर 100 लाख लोकांनी एका राती भितर पाशार जायचे जाल्यार उण्यार उणें 50 वन 100 फीट रुंदायेक दर्याच्या गुंडाया पर्यंत उदक ना जालें. उदक ना जाल्यार थंयसर उबीर या माती खेद माती मोव माती आसली जाल्यार तातूंत पांय तांचे रोंपते आसले. पांय तांचे रोमान अशें सुक्या धरणीर घट्ट सिमेंट या आमचे कॉन्क्रीट मार्बल फातर आमचे टायल्स आसा तसले बऱ्या धरणीर तांकां चलायशें गेलें देवान. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट येतात अनवर येतात. हय मरलेन एक भयण हांगासर रडोन आसा. बापूय सक्रांतीचें आराधन करता आसतना भयणी जेजू म्हणटा रडा नाका बाये. त्या विधव स्त्रीयेक ताणें म्हणलें तुका तो म्हणटा रडा नाका. तुज्या जिवितांत भुरग्याचे ताणें बेगीन स्वाव करता. तुज्या आनी तुज्या घोवा मदल्या एकवटाचो गुर्त. शारल, प्रकाश, रोनाल्ड, अशोक, बाल्तजार, God is blessing you. Do not be worried. Do not be anxious. देव तुजेर आशीर्वाद घालना आसा. दुखांचो उंडो. मोगाच्यान दुसरो उंडो जावन आसा बेखमीर उंडो. खमीर जेजू म्हणटा फारिजेवांच्या खमीरांत हांव न्हू अलग रावा. 17 घेया. फारिजेव तांच्या सूक अभिप्रायाद्वारे लोकांचेर प्रभाव घालूंक पळयताले. तांचीच नियमां तांचेच रोली रगड करून देवाच्या नियमा बदला तांचेच नियमा लोकांचेर थापतले. ताचे वरवीं कांयच लाभ ना. जेजूनच म्हळें तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें पूण तरी ते मरण पावले. कित्याक तांणी सर्गींतां देवान आयिल्लें मन्ना केलें होय. कडपातान उदक पियेलें होय. पूण देवाचेर पातयेन विश्वास तांणी दवरलो ना. देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक नात देखून वाटेर ते मरण पावले. बेखमीर खमीर नातलेलो म्हळ्यार पातकाची सावळी, पातकांची सवयी, पातकांची बंदडी, पातकांची ओडणी नातल्या तसलो बरो उंडो. समयान दिवचो मोगाच्यान जिवो उंडो म्हळ्यार पातकांत धांवन अलग जावन समया तें हांवें आनी तुवें एकवटचें. पातकी जिणी सांडची आनी देवाक समयाक म्हणजे समया तूं म्हजो बरो गवळी. तुजो उंडो म्हाका दी समया. तुजो जिवो उंडो. तूं म्हजें जिवीत जा समया. हांव तुजें थंय सासणाक गियेता समया. समयाक उलो मार आसच. तिसरो उंडो जावन आसा ब्रेड ऑफ एडवर्सिटी. कश्टांचो उंडो. जेजूक आसलो कश्टांचो उंडो. ताणें मनशा कडचो मोग केलो. ताणेंच रचलेल्या मनशा कडल्यान ताका तिरस्कार केलो. पराधीन केलो ताच्या मोगाच्या शिसान. आनी त्या पराधीन केल्ल्या वेळार त्या शिपायान ताका धरलो, मारलो, माथ्या कांड्याचो मुकुट सांडसिलो, भरादी खुरीस दिवन ताका कलवार पर्वत चलाशें केलें आनी थंयसर गोलगोत्ता खट्ट्यांच्या सुवातेर ताका सर्ग आनी भुंय मदें उमकळयलो 3 खिळ्यांचेर आनी त्यांनी प्राण करीशें केलें. कितलेशे जाणां मोगाच्यान कश्टांचो उंडो खावंक आसा. कातरी जिवितांत संतोश ना. एक भयण हांगासर कश्टान आसा, रडोन आसा. ताजो घोव ताका कश्ट दिता, दग दिता. ताच्या सांबाळाचे सगळे पयशे तो सुगाण घेता. ताका खर्चाक सयत दिना. ताच्या आवय बापायक दिना.
ताका तो मारता, पियोन गाडी शिराप दिता, पोसडी उतरां उलयता, रडता बहीण. रडा नाका भया म्हणटा जेजू, रडा नाका. एक भाव विशेष दुखांत कश्टांत आसा, ताच्या बायल्यान ताका सोडला. बायल्यान ताचे सगळे पयशे आपारसिल्यात. सबार जाणां मोगाच्या कश्टांचो दुखांचो उंडो खावन आसात. तांच्या आवय बापायन तावन तांकां दूख आसा, तांच्या भुरग्यांक तावन थोड्यांक दूख आसा, तांच्या भाव भयणी तावन तांकां दूख आसा, तांच्या शेजाऱ्यान तावन थोड्यांक गव्हर्मेंटा तावन सरकारा तावन पुलिसां तावन इजा आसा. एक आवय आपल्या पुता सांगता कश्टान आसा, रिठा रडा नाका तूं, जेजू तुजेर आशिर्वाद घाल आसा, बेसांव घाल आसा. तुज्या दुखांचो उंडो बेगीनच देव खाण उडोवन आसा. हांवूच तो खरो उंडो, नीज उंडो, म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. म्हजें मांस आनी रगत खातलो केदींच तो मरचो ना, मेल्यार हांव ताका जिवंत उठयतलो. समिया जेजू थंय सासणीक जिवीत आसा मोगाचें आमकां. जिवीत दिता आत्मो, रक्त मांस कांयच उपकारना. समिया जेजू थंय मोगाचें आमकां जिवीत दिवचें उतर मेळटा. तें उतर मोगाचें आमकां सासणीक जिविताच्या वाटेन सुरक्षीत चलयता. आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां कर, महत्कार्यां कर, चिंतनांतल्या आमच्या जिवितांत कडाशें करता. हांगासर थोडी काजर थोडी मागून आसात भुरग्यांच्या देण्या खातीर. मर्लिन, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू विथ द गिफ्ट ऑफ अ चायल्ड. द गिफ्ट ऑफ अ चायल्ड. अनिता, अनिशा, वेनिशा, विनीता, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू विथ द गिफ्ट ऑफ चायल्ड. समियाक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. जेजू जिविताच्या उंड्या तुका हांव सेवतां, तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव स्विकार करतां. आमकांच आमी समियाक आमी समर्पण दिवया. देव तुजेर आशिर्वाद घाल आसा. समर्पितां जेजू म्हजें हें जिवीत. L27 ऑन पेज नंबर 170, 170, पेज नंबर 170, 170, L27. घे समिया, घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें दिता तुका. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित, सांडून पाथी जिने नितळ म्हाका कर. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित, सांडून पाथी जिने नितळ म्हाका कर. दोन्ही हात वयर कर म्हणा. घे सोमिया, घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया, घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. समर्पण दी तुजें जिवीत, दुखांनी भरलेलें तुजें जिवीत. तुज्या घोवात हांवें अन्याय अनुभव केलाय, अनित अनुभव केलाय, जुलूम अनुभव केलाय. जेजू पळोवन आसा. रडा नाका बाय, जेजू जावन आसा तुजो बरो गवळी, तुका आरावन धरता, तुजी दुखां बसून काडटा. म्हज्या भावा रडा नाका, जेजू आसा तुज्या जिवितांत. तुवें अनुभव केले अन्याय, तुवें अनुभव केल्ले ते दूख, तुवें अनुभव केल्लो तो घात, सर तिचो तिरस्कार, कश्ट अनवरान जेजून पळयल्यान जेजू तुका बुजयता. जिनियेंतल्या घडीताक एक सुरो हांव जाला, निरासपणांत वासा. तूंच म्हजो भरवसो, दी तूं म्हाका आसरो, उजवण म्हज्या आत्म्याचो. जिनियेंतल्या घडीताक एक सुरो हांव जाला, निरासपणांत वासा. तूंच म्हजो भरवसो, दी तूं म्हाका आसरो, उजवण म्हज्या आत्म्याचो.
असो घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जीवित मुझे दिता तुका हार मारलेल्या पिडेस्ताक जेजून म्हणे तुजी सर पातकां बगसल्यान उठ आनी तुजें हातून घेवन सर आमची पातकां बगसल्ल्या वेळार आमची पातकी जिणी आमी सांडलेल्या वेळार जेजू आमच्या जिवितांत नवें जिवीत आराम करता समर्पण दी तुज्या जिवितांत आसची वायट संवय दोळ्यांनी वायट पळोवचें या हातांनी वायट करचें पायांनी वायट जाग्याक वेचें या तुज्या वंटांनी तोंडांनी ते पियोवचें खावचें या तसले वायट संबंध जावं बरो पियोणें या बिडी सिगरेट या कुडीची कामुकीपण नाका जाल्ली चिंतना या झगडें झुजू राग या मोसोर हगें पोटार्दपण मोसोर हगें सगळें जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दी आजच सर्ग उक्तक जाल्लो तूं अनुभव करतलोय देवाची कृपा एका व्हाळा भाशेन एका आवरा भाशेन तुका येवन आरावन धरून तुजें जिवीत नवें करतलें संसारी कुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया ताकूत मुजेर तूं दाखय संसारी कुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया ताकूत मुजेर तूं दाखय घे सोमिया घे तू म्हाका कुटा मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका कुटा मुझे दिता तुका समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर surrender your job surrender your business हे सोमिया surrender तू म्हाका surrender your love affair काळीज surrender your मुझे surrender everything in your life surrender your future plans surrender your future desires तू म्हाका काळीज मुझे everything in your life surrender your dear one surrender the people whom you love सोमिया हरी एक देवा समर्पण तुझ्या कितें आसा येवजण तुझ्या आस्त बदी जीवित तुझ्या स्टॉक मार्केटींतले पयशे थंय हांगासर तुका आसता ते फ्लॅट जागो तुझे संबंध तुझी चिंता तुझी येवजण तुझ्या काळजांतली भगणां सगळी देवा समर्पण तुझें दुःख रड देवा म्हाका रडोन सांग जेजू म्हजें दुःख बुसय जेजू बुसय जेजू तुझें दुःख देवा समर्पण आमी दिल्लो उंडो जेजू जिविताचो उंडो जावन बदलिता समर्पण दी तुजें जिवीत सोमिया तू म्हाका जीवित मुझे दिता तुका जे कितें आमी समर्पित हांव मोगाचें न्हू जेजू तें सासणीक कुरपेन तें बदलिता आमी केवल गोवांचो उंडो ताका दिल्यार पुरो तो आमकां सासणीक जिविताचो उंडो येवकरीस्त जावन तो बदलिता आमचें जिवीत फातकी जिवीत अस्कत जिवीत ताका भेटोवन दिल्या पुरो एक भाग्यवंत जिवीत सांता सांतिणीचें जिवीत जावन तो बदलिता आमचे येवजण्यो ताका आमी दिल्यार पुरो भरोन होमतोच्या मापान ग्रेस्तकाय लाभ मुनाफो बरी भलायकी शांती समाधान बरो सांबाळ ग्रेस्तकाय आस्तपदीक सगळें तो आमकां फोव करता पूण आमी संवसारीक ग्रेस्तकायक लाभ दोवचें नाका बगार सोमियाक लाभ दोवया
समियाका रावन दर्या कित्याक समिया जेजून आमकां म्हळां सदां तुमी देवाची खुशी आनी देवाचें राज्य आनी ह्यो सर संवसारी संगती हांव तुमकां वदक शितलो. जर तर तुका एक गरज आसा म्हज्या समियातें ती वदक सोद दिवची सकत आसा. देखून ताका म्हणटात जेहोवा जायरा याह्वे इर्हे गॉड द प्रोव्हायडर. सर संगती वदक सोद दिवचो देव जावन आसा. जर तर तुजे लागीं एक गरज आसा ती समिया मुखार दवर. समिया लागीं केवळ तूं माग समिया तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. ती सर्गींची जाणवाय म्हाका दी. ताच्या सर्गींच्या जाणवायन म्हाका भर. सर संवसारी संगती मोगाच्यान देव म्हाका तुका फाव करतलो. तुज्या जाग्यार दोनी हात विस्तारून धरून पवित्र आत्म्या खातीर माग. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर माग. Pray for the downpour of the Holy Spirit. When the Holy Spirit anoints you, you are filled with the divine wisdom. दैविक जाणवायेन तूं भरताय. कशें तुजें काजारी जिवीत सफळ करी जाय. कितेंय घोवा बायलांमध्ये मानास्ताप आसल्यार ते सगळे कशें सारकें करी जाय, कशें बगसी जाय. कितेंय मानास्ताप तुज्या कुटुंबाच्या चांद्यामध्ये आसा, आवय बापाय आनी भुरग्यां आसा, भाव भयणी मध्ये आसा, दायजा मध्ये आसा, समाजांत क्रिस्तांव हिंदुआ मध्ये आसा, या कोणामध्ये आसा, कसलेय समस्या आसा तुज्या जिवितांत, समी जेजू आमकां तो परिहार फाव करता. ताज्या मोगांत म्हाका तुका चलयता. देखून मोगाच्यान आमी मागोवंक जाय पवित्र आत्म्याक. आमच्या कंदराच्या बुकान J27 पेज नंबर 146 146 146. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीनच तूं देवून ये. दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोंक घे. विजमीत बूत देणार पवित्र आत्म्या. सर देण्याच्या पवित्र आत्म्या. सर कृपेच्या पवित्र आत्म्या मुझे थंय देवून ये. आपोवया मोगाच्यान पवित्र आत्म्याक आपोवया. तो अभिषेक आमी अनुभव करया. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे थंय रावोंक घे. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे थंय रावोंक घे. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून भासायलेल्या पवित्र आत्म्या धर्मदूतांक दय दिल्ल्या पवित्र आत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र आत्म्या. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादिक आत्म्या स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या थंय रावोंक घे. मुझे थंय रावोंक घे. दोळे धांपया आनी पवित्र आत्म्या खातीर मागया. बोपय सक्रामेंताचे दीस जाली आनी पवित्र आत्म्या खातीर मागया. विस्मित बुद्धीनार पवित्र आत्म्या जिविताची झर पवित्र आत्म्या भलायके दातारा पवित्र आत्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्र आत्म्या. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोंक घे.
ह्या होडा मापान देव तुमकां पवित्र आत्मा दिवचना आजच तुमच्या अंधकाराचे जिवीत उजवाडान भरतले पिडे शिडेचे जिवीत बऱ्या भलायकेन भरतले खरी एक दूख देव तुजो बुजयतलो तुझ्या जिवितांत कष्टांचो उंडो तुवें केलाय खावनूच आसाय आतां दुखांचो उंडो गावन आसाय खमीराचो उंडो गावन आसाय पातकांचो उंडो गावन आसाय जेजू आजच तुझें जिवीत संपूर्ण तरान बदलितलो माग जेजू लागीं जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्या उजेड बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका अभिषेक कर अंकाराची मोडा मुझेर मानल्या कष्टाच्या आवराता उपयोग तकला भरभोशा किरणा तू उजवाड फाक सर्गी बंद्राक्षा बीत ओरून पाव स्वाधिकत्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तु देवोये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे हालेलुया 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 your own words. Speak to God with your own words. Yes, speak from your heart. Speak with your emotions. तुझ्या भोगनाने द्यावा लागेल तुझ्याच चिन्हाने द्यावा लागेल तुझ्याच हे दोरपर्यंत उलो मारना त्याला उलो मार मुझे देवा मुझे काबूत मुझे सोया मुझे मुझे जेजू दैविक दातारा दैविक दातारा दैविक दातारा मुझे पीड़ा गुण मुझे कष्ट छोड़ू कर आशीर्वाद कर मनुष्य राहता नहीं संभाळ कोरोना वायरस खरगात करता राहता नहीं संभाळ सगळ्या जिजोला अधिपती तो राहता नहीं संभाळ पुढा राहता नहीं संभाळ आमची दुखापासून का आमची कष्ट करायला आमच्या योजना पता बाबा माझ्या भावांच्या बहिणींच्या योजना समाजन कॅनडा कसा मोबाईल अंक बरिया सगळा कॅनडा कसा साध्य कर थोड्यांक न्यूझीलंड इस्रायल वसून इस्रायल कामा वसून माल्टा वसून सायप्रस वसून गाल्पा वसून हाँगकाँग आख्या सिंगापूर वसून सिंगापूर तस्या रशिया काम पावलं जेजू वेगीच काम पावलं विनोदाचे आशीर्वाद घाल विशालाचे आशीर्वाद घाल वेलेशाचे आशीर्वाद घाल वैसम्या स्वीटीच्या कादर जीवितात आईले वारे वादळतो थंड कर आशीर्वाद घाल भाऊ बैलामध्ये माया मग एक पोट भाव कर हे सांग घाल सम्या दुखापासून काढ Be still and know that I am the Lord your God. Psalm 49 verse 10. कीर्तन 149 10 शांत राव आणि जाणा जा हांव तुजो सोर पदवीदार देव. जेजून हांगासर स्पश्ट तरान बसवणी दिल्या तुमकां कॅनडा वचूंक येवजण गेल्या घोव बायलांनी भुरग्यांक सांगता तुमी थंय पावतल्यात ते मागले आनी तूं घेतली इस्रायला वचूंक आशिल्लें कामाक पावताय तूं थंय सायप्रस या माल्टा गल्फाक या हाँगकाँगाक न्यूझीलंडाक या ऑस्ट्रेलिया खंयच्याय गांवाक तूं वचूंक आशिल्लें ब्रेजिलाक तूं पावताय तुझ्या भुरग्याचें जिवीत नंदन जातलें रडा नाका तुझ्या दुयेचें जिवीत नंदन जातलें तुझे दुयेचें दूख चिंतून तूं रडताय दीस आनी रात रडा नाका कंगाल जायनाका तुजी भलायकी पाड करिनाका जेजू तुका बरोवन वमचोंच्या मापान जिवीत दिता जेजूच्या नांवान हुकूम घालता हर एक वायटाची खोटेपणाची माटमंत्राची पाताळाची दुष्ट सकत जेजूच्या खुर्साच्या पांयांतळा भस्मन गोबर जावन आसा जेजू तूं जावन आसा बरो गवळी तुज्या शेडयांक सुटकाला पळय
आशिर्वाद घाल बेसांव घाल समिया जेजू आमी तुजो मोग करता मोगाच्या कोणा दिमी घालून जाता दिमी घालचे तकली बगावन जेजूक नामान करचो आनी म्हणचे जेजू तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां सर्वदां खंयच्या जाग्यार तूं आसल्यार तुवें दोळे धांबून जेजूचें दर्शन घेवन तकली बगयता आसतना सरकार देवा बापाच्या सिंहासना मुखार तूं आसा जाताय थंयसर देवाच्या सिंहासनाक तकली बगवया आनी म्हणया तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गातलो हांव फाटीं सरसना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसना कितल्या अपुर्बाचे सुमधुर घडयो समिया जेजून आमकां ताच्या हाजरपणान फोव केल्यात त्या जेजूक आमी गावया तुजो तुका हांव अर्गां दितां जेजू आतां आनी सदां सर्वदां तुका हांव अर्गां दितां तुका हांव अर्गां दितां जेजू तुका हांव अर्गां दितां आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुज्या पांयां तळार रावतलो तुज्या वाटेन तुजे वाटेन हांव चलतलो तुज्या संगी हांव तुजे गायतलो संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसना हांव फाटीं सरसना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचो देव कितलो वर्तो कितलो मोगाळ आनी कितलो दयाळ ताचो मोग ससनाक ताकता हर सकाळीं तो नव्यान आमकां मेळटा ह्या शुक्रारा परतून पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करूंक देवान आमकां फोव केलें आनी हें आराधन आमकां मेळटा दिव्य वाणी लायव्ह ह्या यूट्यूब चॅनलाद्वारे हाचो मालक जावन आसा ह्या हाचें सगळें मुखेलपण घेता आमचो भाव मानेस्त विनोद गंगोळीचो आनी ताचो पूत अविनाश केदाळे रेकॉर्डिंग करतलो ह्या दिसांनी ताचें काजर जालें म्हणजे रेस्पेर जालें देखून गेल्या त्या शुक्रारा दीस ह्या भोपळी सक्रांतीचें आराधन तुमचे लागीं धाडूंक आमकां साध्य जावना पूण ह्या शुक्रारा आमकां साध्य जालें आनी मुखार तें आमकां परतून साध्य जातलें सगळ्या संवसारा खातीर मोगाचें सांगाता मेळोन मागया देव आमकां सांगाता हाडटा एका मनाची एका काळजाची जावन सोमियाच्या वाटेन आमी चलया सोमियाच्या सुवार्ते प्रमाणे आमी चलया ती सुवार्ता मोगाचें आमी धैर्यान परगटया सकट मनशांक सोमिया जेजू थंय खऱ्या गवळ्या थंय एकवटोवंक आमचें एक ल्हानशें साधन आमी करया देवूच आमचे द्वारे वावरतलो तुमकां समजता देव बरें करूं तुमच्या जिवितांत सदांच हांव बरें मागतां देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू